Sir, I request to move that this House strongly recommends the government to make provisions for ensuring guaranteed delivery of public services and accountability within specified time limit to all citizens. The publication of the Citizen Charter and other disclosures by all public authorities. The establishments of digital portals and facilitation centers for service delivery and the processing, monitoring of grievances related thereto, and to provide for the establishment of grievance redressal authority to ensure accountability and prompt remedy for denial of services. The resolution is before the House. Speak. Okay, Speaker sir, we have something called as Citizen Charter. And your Citizen Charter, Speaker sir, kita introduce kello. Citizens Charter was introduced to make sure some standards are put to the service and time limits that public can reasonably expect for a service delivery. मुझे एक बर्थ सर्टिफिकेट, समज सामान्य मनीस, एक कॉमन मॅन, एक आम आदमी बर्थ सर्टिफिकेट काढपाक वचपाचो जाल्यार कितू एस दीस लागतले ताका ती बर्थ सर्टिफिकेट दिवपाक. सो सिटीजन चार्टरा प्रमाणे 3 दीस. सो आतां बर्थ सर्टिफिकेट काढपाक गेले जाल्यार थिंग 2 गोष्टी आहाय, 3 दिसान मेळना. प्लस जो स्टाफ आसा, बिकॉज दे आर अनेबल टू मॅनेज, ते म्हणटाय 1 म्हयन्यान यो. कालीच एक इन्सिडंट व्हायरल जाल्लो. दिस इज वन पर्टिक्युलर टॉपिक, बट देर आर सेवरल सिटीजन चार्टरा प्रमाणे सेवरल सर्टिफिकेट्स आहा. नील इन्कमन्सी सर्टिफिकेट आहा 3 दिसाची, कंप्युटरायज्ड आहा जाल्यार 7 दिसांची नॉन कंप्युटरायज्ड आहा जाल्यार. सो स्पीकर सर, ऑल दीस वायल सामान्य मनशाक डिजिटलायझेशन कोण दिल म्हूण आम सगळ्या सांगलो. पूण ते डिजिटलायझेशन म्हणजे कंप्युटराचे गायल म्हणटरी कंप्युटर झुपकोन काण दिता ना. फाटल्यान ताका डेटा एंट्री करपाक मनीसूच जाय पडटाय. पूण ते मनीस स्टाफ आज पासून तो स्टाफ शॉर्टेज आसा आनी त्या कंप्युटरा फाटल्यान डेटा एंट्री करपाक मनीस नाय म्हूण त्या कंप्युटरासून 3 दिसान प्रिंट आउट मेळपा जाय तो म्हयनो लागता. स्पीकर सर, सो स्पीकर सर, माय categorically first demand is that the CM has to give us an assurance in this floor of the House that data entry staff to be employed and with a specific timeline. Speaker sir, आता गोंयभर प्रॉब्लम हे आहा की आमकिंगा डेडलायन दिताय त्यो आमी मीट जायनाय. सो सिटीजन चार्टर आनी लोकां ही 3 दिसां डेडलायन कितकोन. सो इट इज बिकमिंग लायक अ व्हेरी इररिस्पॉन्सिबल वे ऑफ गव्हर्नन्स ओवरऑल. स्पीकर सर, so many documented procedures are there, but आता time to time जे आमकां मेळपा जाय ते मेळना. Second, Speaker sir, till today what has the government done to monitor accountability for the service which is time bound till today? हांव हे बजेटां जे गायलो हा की वी आर गोइंग टू मॉनिटर अकाउंटेबिलिटी, हांव ते हे बजेटां गायल तेजे उलयना. स्पीकर सर, हांव आज पासून बजेट एच पयल देखून till today, how has the government monitored the accountability? मुर्चे 3 दिसांनी आमकां लोकांक ती सर्टिफिकेट मेळटा या मेळना, कितें मेकॅनिझम आहा मॉनिटर करपाक की 3 दिसांनी ती सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट मेळटा वा मेळना? वॉट इज द मॉनिटरिंग मेकॅनिझम in place till today? And my final demand which will be there is how grievances are processed and monitored and closed and prompt remedy for denial of services. Into 2 नुसताय. How is the overall monitoring happening? दिसाक 150-200 रिक्वायरमेंट येताय बर्थ सर्टिफिकेटीचे धर, नील इन्कमन्सी सर्टिफिकेटीचे 150-200. सो हाव आर दे एड्रेस्ड? आनी 200 येयल्याय आनी 150 लोकांक घेयल्याय आनी 50 लोकां दिवपा जायना म्हूण पोतून धाडले. दे हॅव बीन सेंट बॅक. 50 people, 150 have been addressed, told to come after 1 month, 50 are sent back. So how are we monitoring this? What that staff is doing? So this is, I think, in the floor of the House today, and I would want the floor to come up and give us some solution how we are going to go ahead, and this is what I have placed for a resolution. Speaker. Yes. I rise to speak on the private member's resolution moved by my colleague in support, Mr. Venzi Viegas. Speaker sir, I am aware
that we have a time-bound delivery of Public Service Act, we also have a grievance redressal mechanism. Despite having both, Speaker Sir, there are serious issues with the timely delivery of public service to citizens. Speaker Sir, it looks like that despite a law which guarantees time-bound delivery of public services, there is no rigor of the law or the mechanism. This government, Speaker Sir, should address this matter to promote accountability of bureaucrats and public officers to citizens. Speaker Sir, digital governance is one good option. A few government departments and offices have gone digital. Yesterday, the Honorable Chief Minister made a lot of announcements. Now, Speaker Sir, this needs to be enhanced further. Probably constant and consistent orientation of motivation of public officers would step up the delivery of public service. Speaker Sir, a government job, this is very important, is perceived as one where there are neither carrots nor sticks. There is no recognition for performance and no punishment for non-performance. The root cause also needs to be addressed, this being one of the root cause. So, Speaker Sir, the failure of the government to provide time-bound services compelled this government to announce an event, Prasashan Tumcha Dari. So this is an important bill moved by, resolution moved by my colleague, Mr. Venzi. So it is something that the Chief Minister should. So, take over, Viresh. Speaker Sir, I stand to support the resolution moved by Venzi Vegas. Speaker Sir, digital India जेन्ना आमी म्हणटा आयज खुबशे जो टायम बाउंड डिलिव्हरीज जे जावपाक जाय त्यो जायना कित्याक आमकां खुबश्यो कंप्लेनी येता की जे एक दिसान जावपाक जाय 2 दिसान जावपाक जाय तेका 15 दीस लागता 1 म्हयनो लागता 3 म्हयने लागता 4 म्हयने लागता फॉर एग्जांपल आमचे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पंचायत आसा थंय इन्कम सर्टिफिकेट दिवपाक आतां 4 म्हयने जाले अजून पर्यंत इन्कम सर्टिफिकेट दिवना सो तो वयल्यान एसटी आमचो भाव आसा आनी तांकां अशें डिले करता सो हेजेर कितें ना कितें उपाय हाडपाक जाय सरकारान नाल्यार एवरी टायम अशेंच जातलें टायम बाउंड डिलिव्हरी आमी म्हणटा आमी बॅनर लायता पोस्टर लायता सगळें करता पण ते डिलिव्हरी ऑन टायम केन्नाच मेळना सो हेका डिले आसा हो दिसून येता स्पीकर सर जेन्ना आमी टायम बाउंड डिलिव्हरी म्हणटा सगळ्यो ज्यो सर्टिफिकेट्स आसता बर्थ सर्टिफिकेट जावं डेथ सर्टिफिकेट आमकां पावटी मारपाक लायता मॅरेज सर्टिफिकेट सो हांगातल्यान थंयच्यान हांगा सो ह्यो पावटी जेन्ना म्हणटा आमी ऑनलायन केल्ले आसा ऑलरेडी गोवा ऑनलायन केल्ले आसा बट गोवा ऑनलायन आसून बसून खूबदां आमकां परत पावटी मारूंक लायता सो हे स्ट्रीमलायन करपाक जाय आनी खंय ना खंय जो टायम बाउंड डिलिव्हरी म्हणटा ती टायमार मेळपाक जाय Sir, one moment, sir. Requesting all the members to kindly press the button in advance. After the leader of opposition speaks, I will not allow anybody to speak after that. The minister will be replying after that. So kindly take note. Thank you, Speaker Sir. Speaker Sir, Venzi Vegas यांनी आज प्रायव्हेट रेझोल्युशन मूव केला तितूंत 3 गजाली कंबायन आसा एक द गोवा रायट ऑफ सिटीजन टू टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ पब्लीक सर्विसीस एक्ट 2013 ओके नेक्स्ट इज इन पब्लीक ग्रीवेंसीस आनी ताज्या उपरांत डिजिटल प्लॅटफॉर्म एंड फॅसिलिटेशन सेंटर स्पीकर सर decision the Goa right of the citizen to the time bound delivery act which is in 2013 तितूर हो जो act जालो तेका amendment परत हाडले act and the rule are in force from the 5th January 2014 as far as the services is concerned around 500 services under the 49 government departments are notified okay the designated officers and upheld officers of the concerned departments are also notified and taja khatir penalty for the amount is ₹50 per day and to the upper limit is then 2,500 is then provided. Speaker sir, public grievances it is a department तेजो ओवरव्यू आमचे पब्लीक डिपार्टमेंट ताच्या खातीर हे एक्टूय जाला तेच्या कडेन आतां पर्यंत कंप्लेनी येवपाक लागलेल्यो आसा त्या डिपार्टमेंटाचो ओवरव्यू आमी घेवपाक लागले आसात फाटल्या एक 7-8 म्हयन्यांक ते आमी डिपार्टमेंट परत एकदां एक्टिवेट केला तेजो पब्लीक ग्रीवेंसीस रजिस्टर्ड थ्रू द स्टेट पोर्टल www.dpg.goa.gov.in तेजो सेंट्रल पोर्टल www.pgportal
goapublic.gov.in. तेजो ईमेल इजन गोवा पब्लीक grievances@gmail.com. तेजे कॉल सेंटर हेल्पलायन नंबर आसा 9319333433 तेजो व्हॉट्सएप नंबर आसा 8956642400. तेजी हार्ड कॉपी आमी थंयसर घेता आनी इट इज एन कन्सर्न फॉरवर्डेड टू द ऑथॉरिटीज. स्पीकर सर, हाज्या बद्दल तसो लोकांच्या मदीं ह्या व्हॉट्सएप नंबर आसतलो, कॉल नंबर आसतलो, अवेरनेस कमी आसा. ताज्या खातीर हेजेर कंप्लेनी येवपाच्यो खूब कमी प्रमाणात जाता. ताजेर एकदां कंप्लेनी द ज्युरिडिक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट इज द पब्लीक ग्रिव्हन्सीस इज डिफायन इन वेगवेगळ्या सिटीजन चार्टरांनी हे केला त्या प्रमाणे तेज्यो सर्वीस टायम बाउंड कितल्या दिसांनी हे सगळें आतां पर्यंत तेंच्यांनी इन डिटेलान दिल्लें आसा. ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक ते सगळे धाडूनय दिता, कन्सर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आनी तांच्या कडल्यान फॉलोअप करून ते करूनय घेता. हितूर स्पीकर सर एकूच आसा, हितूर दोन गजाली आसा. म्हणजे जेद्या वेळार डिजिटल अँड फॅसिलिटेशन सेंटर्स जेद्या वेळार एक्ट जालो तेन्ना त्यो डिजिटली सर्विसीस आनी सर्विसीस दिवपाच्यो ज्यो आशिल्ल्यो पळय तेन्ना अवेलेबल नाशिल्ल्यो. तितूर अमेंडमेंटाची गरज आसा. फुडल्या सेशनाक आमी गोवा रायट ऑफ सिटीजन टू द टायम बाउंड डिलिव्हरी पब्लीक सर्वीस एक्ट हेका अमेंडमेंटूय हाडटा आनी ताका जी फायन घालपाक जाय पळय आमची फायन घालपाची तयारी आहा. लोकांक सर्विसीस दिवपाक जाय हें आमचें मत आसा. त्या प्रमाणे जर कोण डिले करता आसत जाल्यार ते डिले करता आसत जाल्यार ताका प्रमाणे ताका फायन घालपाची, कारण दे आर द पब्लीक सर्वंट तांच्यांनी पब्लिकाच्या कामा खातीरच ते आसा. दुसरें गोवा ऑनलायन पोर्टल. आमी गोवा ऑनलायन पोर्टल ह्या सर्विसीचेर 121 सर्विसीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ऑनलायन दिता. आतां पर्यंत म्हाका दिसता रिकॉर्ड मोर दॅन 21 लाख पीपल हॅव विजिटेड, म्हणजे एकटो 4-4, 5-5 ह्योय बी जे आसा पळय न्ही तांकां ऑनलायन हेज्या वयल्यान त्यो सर्विसीस सगळ्यो मेळ्ळ्या. आनी आतां रिसेंटली आमी अनावन्स केला त्या प्रमाणे इट इज एन कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ऑलरेडी 471 आसा, भितरली 278 एक्टिवली काम करता. तेजेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सगळ्यो सर्विसीस दिताल्यो. ताका गोवा ऑनलायनच्यो 121 सर्विसीस आमी कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर हांकां दिता. तेंची 471 सर्विसीस तेंची एक्टिवेट करपाक लायता आनी वयल्यान तांच्यांनी सगळ्यो सर्विसीस तांकां आमी आतां पयलीं गोवा ऑनलायनचे टोटल सर्विसीस फ्री मेळटाल्यो. आतां ताका प्रत्येकाक कितें तरी फीस मिनिमम चार्ज करपाचें. फाटले 1.5 ते 2 वर्स सगळ्यो सर्विसीस फ्री दिताले. आतां ताका मिनिमम चार्ज करपाचें थारायलां, 20 रुपीज समथींग फॉर द पर सर्टिफिकेट, कारण घरा कडेन बसून सगळें आमी फुकट दिता ते. आनी कॉमन ज्याच्या कडेन म्हणजे घरा कडेन जो करूंक शकना ताका कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटराचेर जर गेलो जाल्यार ती सर्वीस जी आसा ती कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटरा वयल्यानूय ताका अवेलेबल करून मेळटली. त्या खातीर तांकां हॉनररी म्हणजे मिनिमम तेंच्यांनी जर म्हयन्यांक 200 सर्विसीस जर कंप्लीट केल्यो जाल्यार ताका ऑनरेरियम दिवपाचोय थारायला. बिसायड्स दॅट्स CM ऑफिसांतल्यान आमी कॉल सेंटर सुरू करपाचें थारायलां, जेणे करून ज्यो ग्रिव्हन्सीस आसा त्यो रिएड्रेसल त्या हेज्या वयल्यान केल्यो वयतल्यो. त्या खातीर म्हाका दिसता स्पीकर सर, बेन्झीन जो म्हणजे सजेशन फॉर द गोवा रायट टू सिटीजन टायम बाउंड डिलिव्हरी सर्वीस पब्लीक एक्ट 2013 हेका गेल्या हेका अमेंडमेंट सजेस्ट डेफिनेटली करपाक जाय आनी येता त्या असेंब्लीन ताका ताच्या संदर्भातले अमेंडमेंट आमची मूव करपाची तयारी आसा. स्पीकर सर, मुख्यमंत्रीन सगळें सांगलां, WWW सगळें सांगलें ताणें. हें सगळें आसोन हें काल देखून आसलें, आज देखून आहा, आनी हें आसोन हांवें आज प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन घातलां की हें सगळें आहा तें हेजो उपयोग ना. आफ्टर हॅविंग ऑल दॅट ही हॅज स्पोकन till today we are not getting the services in 3 days time bound. So all that is there by this government in place hejo fayda na. So all that WhatsApp number, all the phone number, all that you have and all the awareness that this government is doing he asonui kal 3 disan मेळना म्हणून 1 म्हयन्यान मेळटा म्हणून एकलो मनीस काली कंप्लेन करतालो. So we are having problems after having all this. So ह्योच परत सांगून कित मेळटा. We need to know. One is okay, I agree, amendment hattalo. So I agree, amendment hattalo. So we keep the resolution like this. But what about the staff, speaker sir? Data entry staff हाल्यांक घालपा जाता. तो स्टाफ आयलो जाल्यार बेजीक वस्तू पूण काबार जातलो. कंप्युटर हा फाटल्यान स्टाफ आसता न्ही, तो टायप करून डेटा रेडी करतलो. देडशें जरी तरी आज बर्थ सर्टिफिकेट रेडी जावपा जायो जाल्यार कंप्युटर एकलो कितको करतलो भितर. So that is important, speaker sir. That assurance has to be given first about the staff for data entry clerks, speaker sir. नाजाल्यार हें सगळें चलता तें सांगून आनी this is not something new.
हे सगळे सिनियर आमदार आणि सगळ्यांनी हो इश्यू रेज करून करून सगळे तोकले स्पीकर सर. पूण आज पासून कॉमन मनशाक स्पीकर सर ती सर्टिफिकेट टायमार मेळना. सेम इश्यू स्पीकर सर, जावं ते आधार कार्ड जावं केसली सर्टिफिकेट जावं कितेंय करपाक येता टायमार मेळना. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी स्पीकर सर सांगून कसो फायदो जालो. दिस इज नॉट एक्सेप्टेड आन्सर्स बिकॉज ऑलरेडी नो आमी जाणाय आहा म्हूण. So we need assurance that you need to employ staff. How fast can you do that? At least the basic things till the time you bring in amendments. WhatsApp number काली आल्लो आजी आल्लो रात्या मद कित अवेअरनेस करतले फाल्सन सर्टिफिकेट रेडी जातल्यो. Speaker sir, we need genuine sir. clear answers. These are pertaining to the common man. Speaker sir. Let the minister reply. आणि सांगला त्या प्रमाणे खंयसर जर सर्टिफिकेट अपलोड करपाक स्टाफ कमी आसत खंयच्या ऑफिसांनी इधर इन द डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसीस अदरवायज इन द कलेक्टर ऑफिसीस जाल्यार हांव चॅक करता आणि फक्त अपलोड करपा खातीर किंवा फाटल्यान सर्टिफिकेट रेडी करपा खातीर कमी जर आसत जाल्यार डेफिनेटली सोमारच्या उपरांत हांव तांकां स्टाफ दिवपाचें प्रोविजन हांव करता. थँक्यू स्पीकर सर. सोमवार म्हळ्यार स्टाफ मेळटलो. बट हें आतां हांवें एड्रेस केलें म्हूण चीफ मिनिस्टर वील टेक दीस. But a mechanism needs to be put in place. सगळे पाट तुक सांगून कंप्लेन करून तू इंटरव्हीन जाऊन you cannot solve these matters no for everything. You need to put a mechanism in place. So till that mechanism in place, I think this resolution will stay. मेकॅनिझम जे आहा पळय ऑलरेडी डिसायड केला बजेटान अनाउन्सूय केला. आमी मॅक्झिमम सर्विसीस ज्यो आसा होम डिलिव्हरी दिवपाची ऑनलायन डिलिव्हरी करपा खातीर कॉमन सिटीजन सर्व्हिस सेंटरची 472 सेंटर्स ऑलरेडी गोंयान एक्झिस्टिंग आसा जेंच्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या अंडर तेंच्यांनी सुरू केल्ली. तांकां सपोर्ट दिवन ही सिस्टम म्हणजे प्रत्येक रेव्हेन्यू विलेजीन मिनिमम वन कॉमन सिटीजन सर्व्हिस सेंटर कशें सुरू जातले हे ऑलरेडी मेकॅनिझम जाग्यार घातला. तांकां आमी वयल्यान सपोर्टूय दिता आणि ताज्या खातीर तांकां तेची कॉम्प्युटर सिस्टम बाकीचे घालपा खातीर सरकारूय तांकां सपोर्ट करतलो विथ द मिनिमम रेट ऑफ इंट्रस्ट आनी तांकां म्हणजे विलेज लेवल ऑर्गनायझेशन्स आहात ती विलेज लेवल एंटरप्रिनर्स करपा खातीर आमी तांकां सपोर्ट करपाचें आसा. डेफिनेटली म्हाका दिसता ऑल रेव्हेन्यू विलेजींनी अशा पद्दतीची कॉमन सिटीजन सर्व्हिस सेंटर सुरू जातली. Okay, so Speaker sir, I understand the Chief Minister agrees. So I think request on the floor of the House to adopt the resolution. स्पीकर सर ऑलरेडी अडॉप्ट करपाचो विषय ना. आमीच ऑलरेडी सांगले तुका अमेंडमेंट हाडटा. अमेंडमेंट हाडटा जाल्यार adopt the resolution. कोणा ऑप्शन ओपोज कोण करना जाल्यार adopt the resolution. स्पीकर सर ऑलरेडी म्हाका दिसता ताका कळपाक जाय आशिल्लें. हांवें ताका तो ताका कितेंय सांगता कानान घालता तेज्या आनी तो परत सांगपाक लागलेलो आसा. स्पीकर सर ताका प्रॉमिस केला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. resolution. चीफ मिनिस्टर तो सांगता तितलें एग्री जाता जाल्यार रेझोल्युशन अडॉप्ट करपाक कितें प्रॉब्लेम आहा. स्पीकर सर ताकाय खबर आहा. माननीय आमदार बेन्सी वियेगाशान सांगला तें खरें की आमकां वाज आयलो हें उलोवन इश्यूचेर. हांव जाल्यार तोंड उगडें करपाक तयार ना हाचेर. स्पीकर सर आमी प्रॉमिस केला सांगला कांय ताका फ्लोर ऑफ द हाऊस प्रॉमिस केला तो फुडले फावटी करूंक शकता. कांय जावचें ना हांव सांगता स्पीकर सर. स्पीकर सर 10 वर्सांचे एक्सपिरियन्स हांव परत सांगता कांय जावचें ना. स्पीकर सर ताका खबर आहा फ्लोर ऑफ द हाऊस जेन्ना चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस करता तेन्ना तेणी आपले रिझोल्युशन फाटी घेवपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान कितली प्रॉमिस म्हाका दोन तिसरी जाले स्पीकर सर. तीच बिरान दिसता म्हाका फ्लोर ऑफ द हाऊसाक कितल्यो वस्तू म्हाका प्रॉमिस केल्ल्यो आहा स्पीकर सर. आज रेझोल्युशन अडॉप्ट करून हो पूण मेथड चोया न्ही स्पीकर सर. स्पीकर सर हा सो पास इट नो. स्पीकर सर क्लियर कट आसा. आमी तेणी जे सांगला पळय ताका प्रॉमिस केला करता म्हणून. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Those against may say no. Withdraw. The ayes have it. The resolution is withdrawn.